नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत येवपी वेंचणुकेची तयारी वाडल्या नेटान. गोंया खातीर भारताच्या वेंचणूक आयोगान बॅलट युनिट्स, कंट्रोल युनिट्स आनी व्हीव्हीपॅट मशीनाक दिल्या मान्यताय. तीन दिसाच्या विधानसभा अधिवेशनाक लागून बोवा हो सरकार लोकांच्या प्रश्नापासून काडटा पळ. लोकशायेची चल्ला फकाणां. विरोधी पक्ष फुडारी युरीन केलो सणसणीत आरोप. वीज खात्यातल्या 3 सहाय्यक अभियंत्याचेर शिस्तभंगाची केल्या कारवाय. सांगे, वास्को आनी वेर्णाच्या 3 सहाय्यक अभियंत्यांक बेगोबेग प्रभावीपणान केल्यात निलंबीत. पेडणेच्या राजकारणात पेटला उतरांचे गॅर. आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान आपल्या टिकाकारांचेर खर देह दवरून पेडणेकारांच्या आत्मसन्मानाचो मांडला प्रश्न. कोळगांवकाराक जाला काबार म्हणटा बाबू. कुशावती जिल्ह्यात 8 न्हय जाल्यार 5 मतदारसंघ. काँग्रेसीन कुशावती जिल्ह्या खातीर वेचून काडिल्ल्या अध्यक्षाकूच म्हायती नाशिल्ल्यान भाजप आनी जीएफपीन केली टिका. आनी शिवोलीतल्या श्री स्वामी समर्थाच्या नव्यान उबारिल्ल्या मुर्ती संबंधी व्हॉट्सॲपाचेर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्ल्यान जालो बरोच बोळा. लोकांनी हणजूण पुलिशेंत लेगी कागाळ करून संबंधिताचेर कडक कारवाय करपाची केली मागणी. गोंयांत येवपी वेंचणुकेची तयारी आतां नेटान वाडल्या. भारताच्या वेंचणूक आयोगान 31 जुलयाक गोंयांत पावपी दक्षिण गोंय खातीर 1095 बॅलट युनिट्स, 1100 कंट्रोल युनिट्स आनी 200 व्हीव्हीपॅट मशीनांक मान्यताय दिल्या. वेंचणुकेचे प्रक्रिये खातीर हो एक म्हत्वाचो पावंडो जावन आसा. फक्त 3 दिसां खातीर गोंय विधानसभेचे अधिवेशन जाहीर जाले बरोबर राजकीय वातावरण गरम जाला. कामाच्या गरजे प्रमाण अधिवेशनाचे दीस थारायले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगतना विरोधी फुडारी युरी आलिमावान सरकाराचेर खर टिका केल्या. इतल्या खात्यांचे काम 3 दिसांनी कशें पुराय जातलें? ही लोकशायेची फकाणां आनी सरकार जापसालदारकेपासून पळून वता असो आरोप तांणी केला. लोकांचे प्रश्न उप्रासपाक फावो तो वेळ मेळूंक नाशिल्ल्याची खंत उक्तायतना युरी आलिमावान विरोधकांच्या प्रश्नाक सरकार भियेता असो दावो केला. सर असेंब्ली सेशन 3 दिसांचे, सो 3 दिसांक सर टाइम पावतलो कामकाजाक? ह्या सरकाराक फोटाशे मारपा संवय आहा. पयल्या दिसा 24 पोर्टफोलिओ, दुसऱ्या दिसा 22 पोर्टफोलिओ, तिसऱ्या दिसा आनी कितले पोर्टफोलिओ. हे आन्सर 3 दिसान क्वेश्चन घालपाक आमकां सुविधा आहा काय कितें? म्हाका दिसता 3च स्टार्ट क्वेश्चन आमकां घालपाक मेळटा. ह्या 3 स्टार्ट क्वेश्चनान ABC प्रत्येक दिसाक एक डिपार्टमेंटा 3 डिपार्टमेंटा क्वेश्चन करूंक मेळटा. हाऊ कॅन यू कवर? दिस इज नथिंग बट अ मॉकरी. द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू अंडरस्टँड यू कॅनॉट फेल फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी. हाऊ कॅन so many departments finish in 3 days and this could be the last session of the assembly. आमकां प्रायवेट मेंबर्स डे म्हूण आमचो हक आसता, आमचो रायट आसता. वाय इज दीस कटेल्ड? सो हो मुखेलमंत्री पड आहा हो भियेलोलो आसा, हो सरकार भियेलेलें आसा ऑफ द ऑपोजिशन. एंड वॉट एवर स्ट्रेटेजी नीड्स टू बी डन, सून वी विल कॉल द ऑपोजिशन MLAs and make sure our strategy will be good. आता मलकर्णी ग्रामपंचायतीत सत्ता बदलपा विशीं चालू आशिल्ली चर्चा सोंपोवपाचो यत्न भाजपान केला. नव्यान वेचून आयिल्ल्या सरपंच नागू गांवकरान हो बदल फक्त प्रशासकीय कारणाक लागून जाला अशें स्पश्ट करून भाजपा कडेन आपले कसलेच मतभेद नात अशें सांगलें. मलकर्णे सयत मतदारसंघातल्यो सगळ्यो 7 ग्रामपंचायती भाजपाच्या फुडारपणा खाला आसात असोय दावो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केला. मजगती फकत सरपंच बदलला आनी भाजपाक ताचो तेंको कायमचो उरतलो असो दावो आमदारान केला. आमच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या दरम्यान आणि तेन्नाच्यान ते आमच्या पार्टीन भितर आसात आणि आयज म्हाका दिसता की एक क्रियाशील कार्यकर्ते म्हणून मुखार ते येतले आणि येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीन भितर आणि त्याच्या नंतर दिल्ली जबाबदारी त्या ह्या मतदारसंघां भितर पार पडटले आणि प्रचंड बहुमतान
आमकां मलकर्णे भागांतल्यान आनी इतर तांच्या आपतिश्टा कडच्यान किंवा तांच्या कार्यशैलीचो फायदो आमच्या भारतीय जनता पार्टीक जातलो. सरपंच पदाचेर विराजमान जाले म्हणून बाब नागू गांवकर तशेंच उपसरपंच पदा खातीर बाई सीमा नायक हांचे हांव खूब खूब मनकाळजांतल्यान ह्या मतदारसंघाचो आमदार आनीक गोवा विधानसभेत भितर मंत्री म्हणून काम करता. हांव तांचें खूब खूब मनकाळजांतल्यान अभिनंदन करता. आतां पर्यंत ज्या रितीन आमी सगळ्या पंचायती कडेन तांच्या फंड प्रोवायड करपा खातीर, तांची उदरगतीची कामां करपा खातीर, तांच्यो पंचायतीन योजना राबोवपा खातीर, भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेचें काम करपा खातीर ज्या रितीन आमी सगळ्या पंचायतींनी आमचो नेटवर्क दवरलो आसा, तशेंच आज नागू गांवकर हांच्या सरपंच पदाच्या अधिकारा खाली आमी मलकर्णे पंचायतीनी भितर आमी ज्या पद्दतीन पयलीं काम करताले, विकासाची कामां हाडटाले, स्किमी राबयताले, तशेंच नागू गांवकर आनीक ह्या प्रेझेंट आमच्या पंचायत मंडळाच्या तर्फे व्यवस्थीत कामां करतले. आनीक येणारे सगळी ज्यो निवडणुको आसात त्या निवडणुकी भितर प्रचंड अशें यश आमकां मलकर्णे पंचायतींतल्यान मेळटलें ही हांव अपेक्षा करतां. आनी परत एक फावटी ह्या मंडळाचें खूब खूब अभिनंदन. आनीक आयज तांकां जो कितें आदार जाय पडटलो उदरगती खातीर आनीक विकास करपा खातीर आनी लोकमत जिखपा खातीर, जनसंपर्क वाडोवपा खातीर हे आमी पूर्णपणे तांच्या फाटल्यान रावतले. जिल्हा पंचायत सदस्य आसा, आमी बरोबरीन हे सगळें कार्य मुखार व्हरतले. आयज आमकां एडिशनल फोर्स मेळटलो तो नागू गांवकर एक सरपंच म्हणून. वास्तवीक पंचायत जरी सरपंच चेंज जालो तरी पंचायत भारतीय जनता पार्टीतल्या हातांतल्यान गेल्ली ना. भारतीय जनता पार्टीच्या दुसऱ्या आमच्या क्रियाशील कार्यकर्त्याची वर्णी लागली आसा. हेजे अशें नेमकी कारण कांयच ना, पूण तो आमकां विस्वासाक घेतलो जालो, तेका लागून आमी तेजेर अविश्वास थाराव दिलो आनी आमी फुडलें काम आमकां आमचे वांगड्यांनी म्हाका साथ दिला म्हणून हांव सरपंच जालो. आनी त्याच बरोबर आमदारा आमी BJP पयलें प्रवेश केल्लोच आमदार आसा हेजेर. आतां परत आमी आमदारा बरोबर काम करतले आनी BJP फुडें व्हरपाचें हें करतले, मतलब हेतून प्रवेश हें करतले, काम करतले आनी बरे भशेन काम करून आमी सगळे एक बरोबर एकजुटीन आनी एक हेजेर वयतले. वीज खात्यातल्यान 3 सहाय्यक अभियंत्याचेर शिस्तभंगाची कारवाय केल्या. शिस्तभंगाची कारवाय सुरू जाल्ल्यान सांगेच्या इमलेश गांवकर, वास्कोचे विक्रम केरकार आणि वेर्णा वाठारांतले सूरज पालेकार या 3 सहाय्यक अभियंत्यांक बेगोबेग प्रभावीपणान निलंबित केल्यात. हे कारवायेक लागून वीज खात्यात बोवाळ जाला. पेडणेच्या राजकारणात परत एक फावट उतरांचे गैर पेटला. आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकरान आपल्या टिकाकारांचेर खर ध्येय दवरून पेडणेकरांच्या आत्मसन्मानाचो प्रश्न मांडला. पेडणेकरांच्या मनात आपल्याबद्दल वीख पेरपाचो यत्न करतात असो आरोप केला. मजगती कोरगांवकराक सध्या हार खावपाचो भंय निर्माण जाला. कोरगांवकर काबार जाला अशें म्हणत बाबून कोरगांवकराचेर फार पेटयले. आजगांवकराच्या या विधानाक लागून पेडणेचे राजकीय वातावरण परत एक फावट गरम जावपाक लागला. जे खरे आता उलय आला आम्ही तुका म्हणटा बाबा म्हणून काम आम्ही केला ते केला म्हणून सांग. त्यांना करू ना म्हणटा पण आम्ही उगे रावचे ना, तू फट उलयता हे आम्ही लोकांक सांगलेले आहा. म्हणून पेडणेकराक पॉयझन करपाक सोदतात. बाबू फटींग पेडणेकरांक म्हणतो. हे पेडणेकर स्वाभिमानी लोक, अभिमानी लोक आणि हे असलेलो लोक, इज्जत असलेले लोक, हे लोक खंयचोय आरोप केला म्हणून ते आपले ते घेवपाक तयार नासतले. ते जाणात कोणी कितें केला ते आणि कोण कितें करता तो. दुसरे हो कोरगांवकर आता काबार जाल्लो आहा, पडटा म्हणून ताका कळ्ळा, त्याच्या कार्यकर्त्यांक कळ्ळा म्हणून तो आता उसळला माजेर की बाबू हे कितें नाका जाल्ले शब्द यूज करता म्हणून. आम्ही कोणाक गाळी मारू ना या शिव मारू ना. आम्ही म्हणटात इतलेंच, जे केला ते केला ते सांग ना करून आला कोणें सांगचे. आम्ही ताका चॅलेंज करता म्हणून पेडणेकरांनी म्हाका 4 फाटी हाडलो. 3 फाटी धारगड हाडलो, 1 फाटी पेडणे हाडलो. आणि ताचे भितर तो एक गजू म्हणून आहा, गजू. तो गजाक म्हणटा की बाबू आजगांवकरान 4 फाटी हाडलो काय ना, हेणे म्हाका केन्नाच मतां दिवूं ना, तो म्हाजे बरोबर केन्नाच नसलेलो हो मनीस. आणि हे प्रशांत म्हणटा पळय गावडे, हो मनीस राजन कोरगांवकराचो ताका प्रवेश घेतला म्हणून सांगता. ताणें राजन कोरगांवकराच काम केलें, तेजे बरोबर अजून आमकां काय ना प्रॉब्लेम. त्याच्या बद्दल माझी कसली टिका ना, पण कितें आहा तें सत्य उलोवपाचें पेडणेकरां कडेन.
कारण पेडणेकार म्हणटा ते तसले मनीस की सत्य हातें भायर काडली. सांगपाचें म्हटल्यार हो प्रशांत गावडे हो आमचो कमलेश्वर मंदिराचो महाजन म्हणटा. भूमिका आनी कमलेश्वर मंदिराचे महाजन. हो महाजन ह्या मंदिराचे ब्युटिफिकेशन करपी हांव कोट्यांनी रुपयाचे. हो मनीस केन्नाच येवन म्हाज्या कडेन विचारूं ना बाबू ह्या मंदिराचे ब्युटिफिकेशन करपाक जाय म्हणून. पण हो मनीस थंय आसलेलो सुद्दां ते काम करूं शकूना. तो पेडणेकरांच्यानी कितें करतलो मतदारसंघाचे हे सिर्फ उलोवपी आणि हे स्पोर्ट्स करपी इतलेच मनीस आनी दुसऱ्यांनी काय ना. हेंच्या कडेन कितें आहा कितें केलां तें दाखयचें पेडणेकारा खातीर. बेश्टो उलयलो जाल्यार हांगा मतां मेळनात. काम करता तेणे उलोवपाक जाय. काम करता तेणे भाशण दिवपाक जाय जाल्यार लोक दोन शब्द आयकूंक शकतात. बेश्टे येवन भाशण ठोकलें म्हणून तेका मतां मेळनात. जो काम करतो तेका मतां मेळटली. काँग्रेसीन कुशावती जिल्ल्या खातीर वेचून काडिल्ल्या अध्यक्षान कुशावती जिल्ह्यात 8 मतदारसंघ आसा अशें विधान केले उपरांत सत्ताधारी पक्षा सयत गोवा फॉरवर्डान खर टिका केला. जाल्यार ह्या 5 मतदारसंघा सयत शिरोडा, फोंडा आनी मडकय मतदारसंघाचो आस्पाव आशिल्ल्याचे राजेश वेरेकारान स्पश्टीकरण दिलें. कुशावती जिल्ह्यात 8 मतदारसंघ आसा असो दावो काँग्रेस पक्षान कुशावती जिल्ल्या खातीर वेचून काडिल्लो अध्यक्ष राजेश वेरेकारान केल्लो. हे फाटभुंयेर काँग्रेसीन कुशावती जिल्ल्या खातीर वेचून काडिल्ल्या अध्यक्षाकूच कुशावती जिल्ल्याची हिस्ट्री आनी जॉग्रफी बद्दल म्हायती ना. कुशावती जिल्ह्यात 8 न्हय जाल्यार 5 मतदारसंघ आसा. उरिल्ले 3 मतदारसंघ खंयच्यान आयले असो प्रश्न गोवा फॉरवर्डाचो प्रशांत नायकान केला. जाल्यार काँग्रेसीन 8तले 6 जागे जिखतलो हो दुसरो दावो काल्पनीक आसा. ह्यान पयलीं वेंचणुकेक 27 जागे जिखतलो असोय दावो काँग्रेसीन केल्लो असो थोमणो सत्ताधारी पक्षाचे सोशल मिडिया प्रभारी शुभम पार्सेकरान मारलो. मजगतीं ह्या जिल्ह्यात फकत 5 मतदारसंघ आसा. मात काँग्रेसीच्या संघटनात्मक रचनेक शिरोडा, फोंडा आनी मडकय मतदारसंघाचोय आस्पाव आसा अशें काँग्रेसीचे कुशावती जिल्ह्याचे अध्यक्ष राजेश वेरेकारान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना स्पश्ट केले. जे कुशावतीन 8 मतदारसंघ येता तातूंतलो गेल्या म्हणजे असेंब्ली इलेक्शनाक 22 फक्त आमी केपें जिंकला भितरलो. अशें न्ही की जिंकले आनी डिफेक्ट जाले तातूंतले ना. तितूंतले आमी 8 मतदारसंघांतलो केपें जिंकल्या. सो ह्या फावट आमी नवें नेतृत्व तयार करता प्रत्येक मतदारसंघात आनी आमचो टार्गेट आसा की ज्यो 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा तातूंतले 6 सीट जिखपाची आमकां खात्री आसा आनी त्या दृश्टीन आमचें काम चल्लां. थंय जंय आमचे आमदार आसा एल्टन केपेचे पूण बाकीच्या मतदारसंघांत ते आमकां खूब मदत करता, गायड करता. आनी नवे कालूय जसो सांग्यार आमी नवे लिडरशीप घेतल्या, काणकोणान तशें नवी लिडरशीप घेतले, प्रत्येक मतदारसंघान घेतले. हांव फोंड्याक रिप्रेझेंट करता. सो फोंड्या आमचो थोड्याच मतांनी पराभव जाल्लो. अशा मतदारसंघान आमकां दिसता की आमकां खात्री आसा की 8तले 6 आमी जिखतले. काँग्रेसचो कुशावती डिस्ट्रिक्टाचो प्रेसिडेंट राजेश वेरेकाराचो स्टेटमेंट आयकलो की कुशावती डिस्ट्रिक्टाक 8 मतदारसंघ विधानसभेचे येतात आनी तातूंतलो एकच तांणी जिखिल्ले. म्हाका समजना काँग्रेस पक्षान गोंयचो इतिहास आनी भूगोल कच्चे आशिल्ले मनीस कशे प्रेसिडेंट म्हूण नॉमियार केला ते. त्या कुशावती डिस्ट्रिक्ट कंप्रायजीस ऑफ काणकोण, सांगे, केपें आनी धारबांदोडा तालुका. ह्या 4 तालुक्या भितर केवळ 5 मतदारसंघ येतात. घडये धारबांदोडा तालुक्यांतलो थोडो पार्ट दुसऱ्या मतदारसंघा भितर वता. पण पर से ह्या 4 तालुक्या भितर वीच कंप्रायजीस ऑफ कुशावती डिस्ट्रिक्ट तातूंत भितर फक्त 5च मतदारसंघ येतात. तातूंतलो काणकोण, केपें, कुडचरे, सांगे आनी सावर्डे. सो हे 8 मतदारसंघ खंयचे आनीक हे जे गणित ताणें दिवचे पडटले आनी ह्याच अशाच म्हळ्यार काल्पनीक मतदारसंघाच्या आदाराचेर ते 27 जिखपा सोदता अशें दिसता म्हाका. अर्ज संस्थेन गोंय पुलीस, दैनीक गोमंतक आनी गोंय राज्य विधी सेवा प्राधिकरणान हांच्या जोड पालवान वर्ल्ड डे अगेन्स्ट ट्रॅफिकिंग इन पर्सन ही कार्यावळ घडोवन हाडली. हे निमतान ह्या कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यां खातीर रील सर्तूय दवरिल्ली. गोंय मुक्त जावचे पयलीं शिंदळकी वेवसाय हो फक्त बायणां सारकिल्ल्या वाठारांत चलतालो, मात पर्यटन आनी कॅसिनो खातीर आतां तो सगळे कडेन पातळ्ळा.
पणजे सारकिल्या शारात 150 परस चड आसात थंय नेमके कितें चलता हें कोणाक खबर ना. स्पातल्या चलयांक एका स्पातल्यान दुसऱ्या स्पाक व्हरतात खंय. वाडपी स्पा ही गोंयच्या आंगार जाल्ली खरूज आनी ती आमी पोसतात अशी खंत गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी उक्तायली. एका तेंपार जेन्ना गोंय मुक्त जावचे पयलीं बायणां म्हणून एक वेश्यावस्ती आशिल्ली. वेश्या म्हळ्यार सामकें नांव सुद्दां घेना आमी, अपवित्र नांव. पूण फाटलीं 60-70 वर्सां थंय हे बायणां चलताले. भायल्यान सगळे जे बोटी येताल्यो ते सगळे बायणान वताले. आज हे बायणां पणजे सारके शहरांत शिफ्ट जाला. सगळ्या शहरांनी बायणां शिफ्ट जाला आनी आमी ते कडेन आडनदर करतात. आमी ते पळयना कारण आमकां दिसता अपवित्र. गोंयच्यो चलयो तातूंत ना न्ही, आमकां लागना. पूण हें सगळें पयशे ट्युरिजम म्हणून पयशे आमी घडयलां न्ही, तें आमी घडयलां. सरकार म्हणटा आमी कांय करूं ना, आपोवप जालां. सरकार म्हणटा आमी ट्युरिजमाक वर्सा सणकणी 1 कोटी ट्युरिस्ट येतात. ते कितें करतात, खंय वतात ते? हांवें कांय अशीं विमानां पळयल्यात जी हैदराबादच्यान किंवा दिल्लीच्यान येतात, एकलो वळखीचो नासता. दिसाक जवळ 30 ते 40 विमानां गोंयांत देंवतात. हे सगळे लोक खंय वतात? कांय जाण तर डायरेक्ट कसिनो. आनी कसिनोचो बाय प्रॉडक्ट इज स्पा. थंय आनी पणजे 150 स्पा. गोंयच्या सगळ्या दर्यावेळेर जे ट्युरिजम चलता थंय आनी कांय हजारांनी स्पा. म्हणजे एका स्पान 5 ते 7 चलयो काम करतात. आनी पणजेन हांवें पळयलां एक वराक चलयो एका स्पांतल्यान दुसऱ्या स्पांतल्यान तिसऱ्या स्पाक. टॅक्सी तांकां भोंवडायत आसता. सो ही आमच्या गोंयच्या आंगार जाल्ली खरोज, ती आमी पोसतात. राज्यात 1 ऑगस्ट मेरेन हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. 1 तारीख मेरेन उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. या दिसांनी वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसपाची शक्यताय आसा अशें कळटा. बिरेस्तारान नावेली वाठारात बेकायदेशीर पद्दतीन बैलांचे झुंज मडगांव पुलिसाच्या नाकाखाला जाल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळ्ळे. या बैल झुंजाक हजारांनी लोक गर्दी करून वांटेकार जाल्ले. मजेची गजाल म्हणल्यार ही घडणूक मडगांव पुलिसांच्या मर्यादे भितर घडल्या असो दावो आसा. आतां मेरेन हांगा 3 बैल झुंजांच्यो सर्ती जाल्यात अशी माहिती मुखार आयला. या फाटभुंयेर कायद्याची अंमलबजावणी आनी पुलिसांची भुमिका कितें हाचेर आतां प्रश्न उपरासपाक लागल्यात. दोन 2017 आपूण सभापती आशिल्लो. मार्च 2019 आपूण मुख्यमंत्री पदार पावलो. या पदाची मागणी करिनासतना आपूण मुख्यमंत्री पदार पावलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. शिवयोग फाउंडेशन आनी गोंय सरकारा मदीं जाल्ल्या सामाजिकायेच्या कबलातीक लागून सरकारी कर्मचारी तशेंच शाळेच्या विद्यार्थ्यांची मानसीक भलायकी बरी उरपाक मजत जातली. फाटल्या 10 वर्सांत सरकारान योग आनी अध्यात्म उपक्रमाक चालना दिल्या अशेंय मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. आयकात. बट आफ्टर ऑल द मेंटल फिटनेस और वही मेंटल फिटनेस के लिए मैं एमओयू के भाषण में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वही मेंटल फिटनेस के लिए हमने आज जो आचार्य शिवानंद जी और शिवकृपाल जी इनके लिए जो एमओयू साइन किया है हमारे जीपार्ट इंस्टीट्यूट विद द गवर्नमेंट ऑफ गोवा और इनके बीच में, दैट इज नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट बट
हाई स्कूल्स में बच्चों के लिए उनकी मेंटल फिटनेस देखने के लिए और स्टेट में हैप्पीनेस इंडेक्स हम किस तरह से बढ़ाए कि सिर्फ कोई जी के कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो हैप्पीनेस उसका बढ़ना चाहिए। वही हैप्पीनेस आगे बढ़ाने के लिए ये एमओयू मुझे लगता है 2 चीज पे काम आ जाएगा। क्योंकि मेंटल फिटनेस सही रहने के लिए मेंटल फिटनेस सही रहा तो गवर्नेंस अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, लोगों के लिए काम अच्छा तरह से हो सकता है। और द सेकेंड थिंग, स्कूल और कॉलेजेस जिस तरह से आज के बच्चों के लिए यानी कि उनके आचार और विचार, सुसंस्कृत विचार उनके मन में आने के लिए ये एमओयू हमें काम आ जाएगा। 2017 में मिला, तब मैं गोवा के लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर था। योगायोग है 2019 में मैं खुद बाबा जी ने कहा था कि आप टॉप पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। मार्च 2019 में मैं खुद चीफ मिनिस्टर पद पे ट्रेजेडी जिस तरह से पहुंचा हम चाहते मैंने कि योगायोग है कि मैं 2019 में चीफ मिनिस्टर इस पोस्ट पे पहुंचा, बिना मांगे बिना पूछे इस पोस्ट पे आके पहुंचा। यही कृपा मैंने बाबा जी शिवोलीतल्या श्री स्वामी समर्थ मठात श्री स्वामी समर्थाच्या नव्यान उबारिल्ल्या मूर्ती संबंधी व्हॉट्सॲपाचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्याचो आरोप केला। या प्रकरणाक लागून भक्तांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या असो दावो मठ प्रशासनान करून हणजुणा पोलीस स्टेशनात लेखी कागाळ केल्या। संबंधित व्यक्तीचेर केस नोंद करून बेगोबेग कायदेशीर कारवाय आणि अटक करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। सर आम्ही 2-3 दीस जाले स्टॅच्यू आम्ही बसयल्लो आसा, तितूनसून अशें फीडबॅक येयले फेसबुकाचेर आनी इंस्टाचेर स्वामी बद्दल खूब वायट कितें उलयले। सो आमची भावना अशी जाली की आमची भावना ही दुखली स्वामी बद्दल अशें उलयले म्हणून। स्वामीच्या बद्दल उलयले की येलो अंडरवेअर जावं कपडे नासलेलो, जायते जाण कॉमेंट्स भरपूर आसा, ते आमी सगळे निवेदनार आमी बरयले केल्ले आसा PIक दिवपाक। सो आमचे रिक्वेस्ट अशें आसा की आमी हिंदू धर्मातले जे आमी कितें कार्य करता हें आमच्या पुरतीच उरोवंक ना, हें सगळ्या धर्मांक आनी सगळ्या गोंयांत न्हू, गोंया भायरूय आमचे शिवोले स्वामी समर्थ मठाचें कार्य भायर पर्यंत आसा। सो म्हाजे जे पळय कॉमेंट्स मारता तांकां एक विचारपाचें आसा की हे कॉमेंट्स तुमी मारता ते कित्याक लागून मारता? ही हिंदू धर्माचे फुटाफूट करपाक, या हिंदू धर्माची आमची भावना दुखोवपाक हे तुमकां काम धंदो हो कोणी दिल्लो आसा? अशें म्हणटा की फेक अकाउंट जाले जाल्यार म्हाका सांग तांकां हाडटले पुलीस स्टेशनार बसयतले, सेक्शन लायतले आनी ताका सोडटले। हेचेर आनी काय ना, विचार काय ना, सेक्शन लायले म्हणजे जालें, सोंपलें। तेचेर कठोर कारवाई जावपाक जाय, हेचेर एक नेवो कायदो तयार जावपाक जाय। कमीत कमी अशें कोणी जर उलयलें जाल्यार तेका 1 म्हयन्याचे तरी प्रिझन भितर आसपाक जाय। हे उलयतले आनी सोडटले अशें सगळ्यांक संवय जाली। अरे म्हाका सांग, तूं उलयता पळय, नागडो येयला जावं कपडे ना, तूं येताना कसो येयल्लो? तूं नागडोच येयला मरे, हा? तूं नागडो येवंक ना? गोंया असो गोंया भायर असो, पूण हेंका कोणी अधिकार दिवंक ना कोणच्या देवाचे। आमी सुद्धा त्यांच्या देवाचे मारू शकता कमेंट, मारू शकता न्हू? पण हिंदू कोणाच्या देवाक आणि खंयच्या धर्माच्या विरुद्धान केन्नाच ना, पण आमच्या विरुद्धान, आमच्या धर्माच्या विरुद्धान, आमच्या देवाच्या विरुद्धान जर आयले तर आम्ही याच्या फुडें केन्नाच उगी रावचे ना। म्हाका कोणी तरी धाडले सकाळी, हांवें डिसिजन फटक करून भाऊ कडेन निलेश वेर्णेकारा कडेन घेतले, कित्याक आमी सगळे समर्थन संघटना आसा पळय त्याच्यात तितून चलता। आणि जे डिसिजन घेतला ते भाऊन आमकां पयलेच सांगले, हे डिसिजन आमी फुडें चलोवया। आयज आमी इतलेशे दाखयला तुमकां, नाक्षेचो बारीक कुडको, आमी फुडें हो कसो दाखोवंक जावं तो दाखयतले, जर अरेस्ट करिना जाल्यार हांकां
श्री स्वामी समर्थ परिवार मठापासून कंप्लेंट्स दिल्या रिगार्डिंग डेरोगेटरी कमेंट्स पास केल्या. सो आय विल गो थ्रू दॅट इज कंप्लेंट्स कंटेंट्स पास केला अँड वॉट एव्हर इज एज पर लॉ वी विल टेक एक्शन. वास्को पुलीस स्टेशनांतल्या कर्मचाऱ्यांचो आंकडो मंजूर केल्ल्या पदा परस खूब उणो आशिल्ल्यान पुलीस दळाक व्हड कामाचे भार सोंसचें पडटा. आमदार कृष्णा दाजी साळकरान हो गंभीर विशय मांडून सरकारा कडेन फॉलोअप करून रिती पदां बेगोबेग भरतले अशें सांगलां. म्हणटा तें सारकें आसा. वास्कोची पुलीस स्टेशनाची जी एक्च्युअल सँक्शन स्ट्रेंथ आसा ताच्याकून आमी खूब कमी आसा. अशें लास्ट टायमूय आमी ऑनरेबल सीएमाचे नजरेक आमी हाडून दिल्ले तेन्ना थोडे आमकां तांणी डिप्लॉय केल्ले. पूण आतां आमचो सप्ताह येता नायट पेट्रोलिंगान खूब त्रास जाता. ह्या दिसांनी सपोज क्रायम्स कंट्रोल करतलो जाल्यार एडिशनल फोर्स आमकां जाय पडटलो आनी ते हांवें कालूच ऑनरेबल सीएमान सांगलें. ऑनरेबल सीएमान इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की इमिडिएटली वास्को खातीर एडिशनल स्ट्रेंथ जी आमची सँक्शन स्ट्रेंथ आसा ताजे 50% तरी ताणें एलोकेट करचें म्हणून. आनी म्हाका खात्री आसा ह्या फुडल्या दिसा भितर म्हाका दिसता वास्को जाय तितूंतले स्ट्रेंथ पुलीस कॉन्स्टेबल आनी PSI हे मेळटले. परत एकदां फॉलोअप करून ते सँक्शन स्ट्रेंथ ह्या 2-3 दिसां भितर करपाचो आमी करतले. कुशावती जिल्लो स्थापन जावन सुमार 5-6 म्हयने जाले, मात अजून जिल्ल्याचे मुख्यालय निश्चित करूंक ना. हाचे वेल्यान काँग्रेसीचे कुशावती जिल्ल्याचो अध्यक्ष राजेश वेरेकार हांणी राज्य सरकाराचेर टिका केली. कसलेच योग्य नियोजन करिनासतना गडबडीत कुशावती जिल्ल्याची निर्मिती केल्ल्याचो आरोप वेरेकारान केला. जिल्ल्याच्या प्रशासनीक कामकाजात स्पष्टता हाडून बेगोबेग मुख्यालय निश्चित करचे अशी मागणी तांणी केली. कुशावती डिस्ट्रिक्ट म्हाका अपॉयंट जावन आतां कितके 3-4 म्हयने जाल्या. सो तेका एडमिनिस्ट्रेटीव इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करचे पडटले, एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग्स तयार करचे पडटल्यो. आज इट इज अ चॅलेंजींग फॉर गव्हर्मेंट. आनी जेन्ना आतां फुडाराक आमी म्हणटात की देर इज अ एक्सपायरी फॉर दीस गव्हर्मेंट BJP गव्हर्मेंट आनी 8 जे डिस्ट्रिक्ट आसात तांकां अजून हेडक्वॉर्टर देर आर 2 अल्टरनेटिव्स आनी 2 ऑप्शन्स. Whether headquarters should be KPM or Purcharam, I think that is also not yet finalized. Finalize झाला सर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेअर केली. ते केलो न्ही तांणी. जाला फायनल जाला म्हजे कोतान तरी जावना एज पर माय इन्फॉर्मेशन. सो दॅट इज ऑल्सो अंडर प्रोसेस. म्हणजे सगळे प्रोसिजर घालना आसतना त्यांनी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेअर केला. घाई गडबडीन डिक्लेअर केला. सो लेट्स सी नाव हाऊ इट गोज. 2006 वर्साचे मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणात शिक्षा भोगपी रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी आणि राय पिंटो हांच्या याचिकेचेर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. हे वेळार न्यायालयान तिगांच्या सुटकेविशीं कसलोच आदेश दिवंक ना. मात न्यायालयान ह्या तिगूय आरोप्यांक घातिल्लो दंड भरून तांचो अहवाल शुक्राराक सादर करपाचो निर्देश दिल्यात. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी न्यायालयाच्या नियोजित वेळापत्रका प्रमाण जातली. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.